सांखळेन जीर्णोद्धार केल्ल्या इतिहासीक किल्ल्याचे उक्तावण जाले उपरांत इतिहासकार आनी पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर हांणी दायज भोंवडी आनी इतिहास मार्गदर्शन कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार ताणें सांखळे किल्लो, पुर्णी बाजारपेठ आनी वाळवंटी न्हंयेंतल्यान जावपी वेपार हाचे मदलो इतिहासीक संबंद सांगलो आनी किल्ल्याचो उपेग माल सांठोवपा खातीर जातालो अशें सांगलें। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पुरावे ना तो उल्लेख मेळटा। सिद्धी ह्या परिसरात असले तुमकां सिद्धी म्हणजे खबर आसतले, सिद्धी हे आफ्रिकेंतल्या एबिसिनिया ह्या देशाचे। एबिसिनिया म्हणून जो आफ्रिकेन देश आसा जेका आतां आमी जे तेचे नांव जे आसा ते आतां बदललेले आसा, तर तो एबिसिनियन जे सिद्धी आसले त्या एबिसिनियाच्या जे लोक येयले आनी तुमकां खबर आसतली की आमच्या देशाचे जी पयली दिल्ली सल्तनत जाली, दिल्ली सल्तनत पयलो राजा आसलो तो बी तो गुलामच आसलो, सिद्धीच आसलो। आनी सिद्धी जे आसा मलीक उमर मुघलांचो तो सिद्धीच आसलो। तो सिद्धीच्या संदर्भात जो उल्लेख केला ते सिद्धी हांगासर अदीक शाहाच्या कारकिर्दीत आनी मदल्या काळांत हो किल्लो जो आसा तो मुघलाच्या ताब्यांत येयलो। तर त्या वेळार ते सिद्धी हांगासर आसपाक येता आनी तेच्या खातीर सुरक्षीत जागा म्हणून तेचो वापर जालो आसूंक शकता किंवा तांकां बी बांदून उडयल्यार आसूंक शकता। सपोज इतिहास जो आसा तो इतिहास आमकां जर जाणून घेवंक जाय जाल्यार तेच्या खातीर हेचें उत्खनन जावप खूब गरजेचें आसा आनी तें जर जाय जाल्यार खुबश्यो गजाली ज्यो आसा ज्यो आयज आमकां खबर ना त्यो मेळपाची शक्यता आसा। म्हणजे हांगा नाणी आसा किंवा आनी खुबश्यो गजाली आसा तेचो सगळो शोध लागता आनी हांवें तुमकां ती नारायण देवाची मुर्ती दाखयली तेच्या वयल्यान कळटा की कितलो समृद्ध ग्रेस असो वारसो ह्या परिसराक आसा। जेन्ना पंढरपुरात विठ्ठल मंदिर आसा तें जशें नांव रोवपाक गेलें तशेंच हांगासर गोंयांत ह्या मंदिराक लागून सगळ्याक तुमकां गोवाभर विठ्ठलाचीं मंदिरां पळोवपाक मेळटात। जवळ जवळ 400 वर्सां पयलींचें मंदिर सांग्यार पळोवपाक मेळटा, कळ्ळें, माशेलान पळोवपाक मेळटा। म्हणजे विठ्ठलाची पुजन परंपरा गोंयांत जी आसा ती 84 जो शिलालेख आसा पंढरपूरच्या ह्या तितून गोंयच्या लोकांनी जे दान धर्म केला तेचो उल्लेख मेळटा। अशे हे सगळ्यो गजाली जे आसा आदरणीय गणपत पावसकर हांच्यानी जो मुद्दो लक्षण हाडून दिल्लो आसा तो जेन्ना हांगासर परते पुरातत्व खातें काम करताले तेन्ना तेंचें लक्षण आमी हाडून दिताले आनी तांकां